पणजेच्या एका खासगी स्कुलान चवथीच्या वर्गाक परवानगी घेनासतना NCERTची पाठ्यपुस्तकां लायली, पूण प्रश्नपत्रिका SCERTची येतली म्हूण कळटाच बोवाळ जालो. SCERTन सोमारा परीक्षे खातीर घेतिल्ल्या सगळ्या शाळांच्या बसके वेळार हें कुफुसांव उक्ताडार आयलें. शाळेन पालकांक दिल्लें परीक्षेचें वेळापत्रक, मॉडल प्रश्नपत्रिका आनी भुरग्यांक शिकयिल्लो सिलेबस वेगळो म्हूण नदरेक येताच पालकूय चिंतेंत. हाचेर SCERTची संचालक मेघना शेटगांवकार उलयली. असो प्रकार घडिल्लें हें गोंयांतलें पयलेंच स्कूल, मात भुरग्यांचें लुकसाण जावपाक दिवची नात म्हूण संचालकान आश्वासन दिलें. 25-26 ह्या एकाडेमीक इयराक NEP थर्डाक आनी सिक्स्थाक लायतात. आतां NEP जेन्ना लायतात ताका मदींच लावपाक सगळ्यांक खबर आसा, कारण आतां इट इज डिवायडेड इंटू 4 लेवल्स आमचें एज्युकेशन जे आसा तें, आनी त्या प्रमाणे आमी ती थर्डाक आनी सिक्स्थाक लायली. ती लायतना थर्डाकूय आनी सिक्स्थाकूय बी आमी ब्रिज कोर्स लायलो. डायरेक्टली भुरग्यांक NEP लायली ना, ब्रिज कोर्स लायलो, जस्ट फॉर देम टू गेट अडॅप्टेड विथ द न्यू रिवायज कंटेंट. आनी ही जाली स्टेट पॉलिसी. म्हणटकीर सगळी गोंयच्या स्कुला कडल्यान अशी अपेक्षा आसा, किंवा सगळ्यांनी आमकां खबरूय आसा, रिव्यू तसो आयला की सगळ्यांनी थर्डाक आनी सिक्स्थाक लायला. फोर्थाक लायणारे आमच्या नजरे मुखार आयले हें पयलेंच स्कूल. ती इज एन एक्सेप्शनल केस बिफोर डायरेक्टली पुटींग देम ऑन द रिवायज करिक्युलम. ब्रिज कोर्स तांकां इंट्रोड्यूस करपाक जाय आशिल्ली. हें जर करनासतना तांणी जर फोर्थाक लायला, वी वील हॅव टू चॅक ऑन दॅट. ताची रिव्यू घेतली आमी. वी वील टेक केअर ऑफ इट. आमी हे कमिटीच्या मुखार अवश्य दवरतली, पण वी रेस्ट अश्युअर्ड भुरग्यांचें नुकसान जावपाक दिवपाचें ना. वी वील सी दॅट स्टुडंट्स आर नॉट सफरिंग. जाल्यार प्रकरणांत लक्ष घालतलो म्हूण मुख्यमंत्र्याचें उतर. हांव चॅक करता. नेक्स्ट आमचें एक हांव चॅक करता. तूं वांगडाच एक्शनीचें विचारूं नाका, पयलीं चॅक करता. मजगतीं मुख्याध्यापिका ट्रेनिंगाक आशिल्ल्यान संपर्क जालो ना. मुख्याध्यापिका कडेन चर्चा केल्या उपरांतूच म्हायती दिता म्हूण मॅनेजमेंटाची मिडियाक जाप. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी आनी विवेक प्रभू.